नमस्कार. हांव वनिता नायक. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीरी सर्व वीक्षकांक हांव स्वागत सुस्वागत करता. आज ही उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाक आमकां सोयरी जावन मेळ्ळ्याची कुमटेचे सुमा विजय प्रभू. हांनी कुमटेचे CVSK हायस्कूल कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टाचे मुख्याध्यापिका. नमस्कार. नमस्कार वनिता मॅडम. तुमकां हांगा स्वागत. धन्यवाद. तुमगेलो एक सानसो परिचय हांव आतां करून दिता. CVSK हायस्कूलचे मुख्याध्यापिके तुमी जावन आसाची. हांगेर प्राथमीक शिक्षण भटकळान जालें, महाविद्यालयीन शिक्षण कुमठांतू आनी MEd शिमोगान जालें. हांगेर पुतू पन्नाग इंजिनियर जावन जॉब करते आसा. हांगेर परिचय करून दितना एक विशय सांगता तो म्हळ्यार हांगेर शाळेक कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट CVSK हायस्कुलाक सतत SSLC बोर्ड एग्जाम रँक येता आसाची. चेडवांक रँक येवची म्हळ्यार ते चेडवाल प्रयत्न वयची जाल्यार ताजे बरशी शिक्षक वर्ग, मॅनेजमेंट, घरचे पालक सर्वान हे प्रयत्न उरता, टीम वर्क उरता. तर ताजे बद्दल हांव तुमकां मुखार विचारता तुमगेले तांतू कसले एफर्ट्स आशिल्ले म्हणून. तर मागीर पयले प्रश्न तुमगेले म्हळ्यार हांव अशें आयकलां की तुमी एक स्ट्रिक्ट टीचर म्हणून. तशें कांय दिसनाच तुमी. जाल्यार एक कसले अचीव करका लेगीत स्ट्रिक्ट जावं का शिस्त जावं का, तर त्या प्रकार तुमी बी तशी लागता वय. वय तुम्ही सांगिल्लें 100% करेक्ट. हें सांगचे हाका उत्तर दिवचे पयलें थोडे हांव बॅकग्रावंड सांगता. 1992 आमगेले कुमटाचे GSB कम्युनिटीचे थोडे लोकांना एक घन उद्देशान म्हळ्यार कुमटे गांव चेडवांक भारतीय संस्कृती आधारार बरें शिक्षण दिवन मुखार ती चेडवां एक सत्प्रजे जावन समाजाक कांय तरी तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवका म्हण एक उद्देशान तांणी एक शिक्षण संस्थे ओपन केले. 1993 सरस्वती विद्या केंद्र म्हणलें प्राथमीक विभाग स्टार्ट जालो. थंय म्हाका टीचर म्हणून अपॉयंट केलें तांणी. BEd जावन 1 वर्ष काम केलें हांवें भटकळ न्यू इंग्लीश स्कुलांत. ताजे नंतर हांगा आमगेले सरस्वती विद्या केंद्रांत टीचर म्हणून काम करचें सुरू केलें. त्या टायमार पद्मावती रेवणकर म्हणून आमगेले हेडमिस्ट्रेस ती आशिल्ली. फर्स्ट डे जून 1 स्कूल स्टार्ट जालें. त्या दिवस म्हाका कसं म्हणाल की तूं फर्स्ट स्टँडर्ड शिकोवका म्हणून सांगलाली. हांव पयले वर्ष भटकळां काम करताल्यार हायस्कूल शिकयली. हांगे भितर एकदम फर्स्ट स्टँडर्डा वचचें म्हण भितर म्हाका कसं करता म्हणून कळना. म्हळ्यार मस्त गॅप आसा हायस्कुलाचे चेडूं आनी एकदम प्रायमरीचे तें बी लोवर प्रायमरी फर्स्ट स्टँडर्ड. कशें शिकोवचें म्हणून म्हाका कळना. तेन्ना हांव म्हळें बाई हांव कशी करूं फर्स्ट स्टँडर्डा आनी म्हाका कळना म्हणून शिकोवच्याक म्हणे ती गेले. तेन्ना ती म्हणाली भिनाका आनी 1-2 दिवस हांव शिकोवन दाखयत तुका. तूं मागीर म्हाकशी बस क्लासांत चेडवां म्हाकशी बस आनी पळय कडेन तुका कळत पळय म्हणाली. तशी जालें आनी तीन शिकोवचें सुरू केलें. 2 दीस हांव ऑब्जर्व केलें. ताजे नंतर म्हाका कॉन्फिडन्स वाडते गेलें आनी हांवें तीन म्हाका कसो मार्ग दाखयलो पळय तेची मार्गार मुखार चली. फस्ट हांव सांगता की म्हळ्यार तुमी म्हाका म्हळें तुमी एक स्ट्रिक्ट टीचर म्हूण आयकल्या म्हूण. खरें वय हे स्ट्रिक्ट जावच्याक हांवें स्ट्रिक्ट म्हूण नांव पडच्याक फस्ट इन्स्पिरेशन ती आमगेले हेडमिस्ट्रेस पद्मावती रेवणकर. ती म्हगेली वृत्ती जिवनांतली गॉडफादर. ती म्हाका एक आवय स्थानार आशिल्ली. प्रती एक हेज्याक तिगेल एडवायस म्हाका कळ्ळें. तिगेल कशें की म्हळ्यार चेडवान शाळेंत तूं शीक जाल्यार क्लासरुमांत तूं सिरियस जावन बसका कळ्ळें. शिक्षण दिवकले तांणी आड उड तांगेलें कॉन्सन्ट्रेशन डायवर्ट जावचें ना. बरी टिचिंगारी कॉन्सन्ट्रेट करका. ताजे नंतर टीचरान तशीच डेडिकेटेड जावन एफिशियंट उरून समज चेडवां अंडरस्टँड जावता शिकोवका. तेन्ना मात्र तिका सॅटिस्फॅक्शन. तीन कसं केलें की मॅरी पळयते दिवस वता तिका मना सॅटिस्फॅक्शन जालें की तीन लिखिल्ले बरी हांव काम करता म्हणून न्हू. तीन म्हाका कसं केलें एक सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट म्हळ्यार हाडना तुमी तशें केलें. म्हाका बी म्हगेले वृत्तीन तूं कॉन्फिडन्स येते गेलें. सो इयर आफ्टर इयर आमी मुखार पावले. वते खरें सांगता म्हळ्यार 8 चेडवां
1993 आमगेल सरस्वती विद्या केंद्र स्टार्ट जावपाक री बरी 8 चेडूं आशिल्लीं. आजी 2023 1750 म्हळ्यार 4 विंग्स आसाचे आमगेले इंस्टिट्युशनांत. 4 विंग्सांत मेळ न्हू 1750 किना चेडूं आसाची आनी 100 लग्गी एम्प्लॉईज आसाची. हाका कारण म्हळ्यार आमगेल ते फावंडेशन घाल्लेलें आमगेल ट्रस्टाचें आनी तांगेल एक एम्बिशन ताजे बरोबर आमगेले हेडबाईले कसाने डेडिकेशन दोन कारण आसा. 2000 हायस्कूल जालें. 7-8 वर्ष हांव टिचर जावन काम केलें. 2009 आमगेल मॅनेजमेंटान कसं म्हण की मॅरी आत्ता तुवें हेडमिस्ट्रेस पोस्ट घेवका म्हळें. एक्चुअली म्हाका तेन्ना जाल्यार कितें कॉन्फिडन्स ना की इन द फ्युचर आय वूड बी ए सक्सेसफूल हेडमिस्ट्रेस ऑर नॉट. तें म्हगेलें मनांत आशिल्लें क्वेश्चन. जाल्यार कितें म्हाका निर्वायना मॅनेजमेंट प्रेशर करता म्हण भितर 15 वर्सां लागीं सर्वीस जाली म्हाका. हांव येस म्हणू कापणें तांगेल प्रेशराक. सो घेतलें हांवें कशी तरी घेतली तशीच म्हाका एक 3-4 वर्ष बेगीन त्रास आयले मस्त. म्हळ्यार ಒಟ್ಟು नवे माय त्या टायमार आमगेल स्कुलांत सिनियर टिचर्स आशिल्ले. SM भट्ट MG भट्ट अशें म्हणून रिटायर्ड सिनियर टिचर्स तांगेल ಒಟ್ಟು म्हाका कोऑपरेशन सजेशन मस्त मेळ्ळें. आनी ताचे बरोबर हें म्हगेलें एक प्रवृत्ती चेडूंक स्ट्रिक्ट जावन हांवें कंट्रोल करका शाल चलोवका म्हण म्हगेलें एक हॅबीट जावंक गेलें तें. ताका कारण कसं की म्हळ्यार हांवें एक्सपेक्ट करचें खंयची एक डिसिप्लीन उरलें खंयचेंय काम सक्सेसफूल जावन चलता. अगदी हां डिसिप्लीन जावका म्हळ्यार आमी स्ट्रिक्ट करता. पळय हें प्रायमरी सेक्शन जाल्यार चेडूं सन्न उरताचें कळ्ळें. तांकां आवयलें एक कसलें एटॅचमेंट तांणी टिचरा लागीं एक्सपेक्ट करताची आनी टिचरान जाल्यार कितें मात्र प्रेम त्या रितीन तांकां ट्रीट करता. जाल्यार आमकां हायस्कुलांत तशें जायना. हायस्कूल म्हळ्यार कशें की मॅरी टीन एजर्सान शिकची संस्था तो. टीन एजर्स म्हळ्यार तुमकां गोत आसा 13 to 19 ते एज म्हळ्यार हदिहರೆಯದ वयस्सು म्हणटाची वय एडोलसेंस पिरियड म्हणटा ताका. त्या एजार चेडवान बुद्धी मस्त फिकल मायंडेड तांणी वय डायवर्शन मस्त उरता तांकां. आमी तोंडान 1-2 पाटी सांगल्यार आयकल्यार ओके आमी चंद करून शिक्षण दिवन वचिता जाल्यार ते वय तशें उरता. ती चेडवान चूक न्हय आमी तांकां कसं करता की मागीर सांबाळून घेवन वचका. सो ते एक वयार तांणी वेल डिसिप्लिन्ड जावन शिक्षण घेतल्यार मुखार तांकां कॉलेज नावे फर्दर हायर एज्युकेशन बरे रितीन जाता. हें हांव लेखिल्लें. इवन म्हाका थोडे पेरंट्स बी म्हाका तांणी म्हळें मॅडम तुमी करची करेक्ट आसा नाजाल्यार ही चेडूं समजची अभ्यास बी करनाची आनी तयार जायनाची. हें ಒಟ್ಟು पळोवन न्हू हांव कसो निर्धार घेतलो की म्हळ्यार म्हाका डिसिप्लीन जावका आनी म्हगेल मेन उद्देश म्हळ्यार चेडूंक आमी दिल्लें एज्युकेशन सम पावका. वय चेडूंक एज्युकेशन पावका म्हळ्यार तांणी सम शिक्षणा वेळार कॉन्सन्ट्रेट करता. टिचिंगा वेळार तांणी कॉन्सन्ट्रेट केलें ना म्हळ्यार तांकां शिक्षण मत्या वतना. शिक्षण मेळना म्हळ्यार तांगेल रिजल्ट समजायना. आनी आजकाल तुमकां गोत आसा SSLC रिजल्ट इम्पॉर्टंट खंयचे दृश्टीन आमी लेखतले कसो प्रयोजन SSLC म्हणगे न्हय. ಥರ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಜಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾची. त्या इंटेन्शनान भितर येताची. त्या एक कारण नाही आमगेल संस्थेंतू हाय स्टँडर्ड आशिल्ले चेडूं मात्र नाही, फॅमिली चेडूं मात्र नाही, फिशरमनाल चेडूं येताची, ऑटो ड्रायव्हर्स, टेम्पो ड्रायव्हर्स कळमें आनी हे कूली करतले फुल ಒಟ್ಟು कम्युनिटी ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೇಡೂ येताची. तांणी कसं म्हणता की ಮಳೆ येवन ಮಿಗೆಲೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಆದರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ ಮೊಣೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ केलं मक्क बी फील जाता. पाप पैसे फीजवरच्या पैशा स्कीन हाकी कशकी पैसे ಒಟ್ಟು कोरगेनू तांणी आमगे संस्थे हाडताची. त्या टायमार हांव ते स्थानार बसून पळय म्हगेली जबाबदारी कशकी म्हळ्यार मॅनेजमेंट बी म्हगे वेर ट्रस्ट करता. वय पेरेंट्स बी तांणी एक विश्वास दवरताची.
चेडूं आमकां बरें जगता म्हणल्यार एक उद्देशान शाळे भितर येयलो उरता. हे इतले लोकांक हांवें न्याय दिवका, इतले लोकांक न्याय दिवका हांव अन्याय करचें ना, तें म्हगेलें कर्तव्य. तें कशें चलोवका त्या टायमार हांवें स्ट्रिक्ट जावन म्हगेलें वर्क सिन्सियर जावन केल्लें आसा. त्या टायमार लोकांनी म्हाका कशी लेखिल्लें आसा जाल्यार म्हाका हाजे बद्दल बेजार ना. पुरो न्ही आतां तुमगेले दोनूय प्रश्नाची उत्तरां मेळ्ळी. वय एक म्हळ्यार तुमी वय ते स्कुलांत चेडवांक बरे रँक हाडोवच्याक वय कसो एफर्ट्स करता हे बी आयले आनी तुमगे स्ट्रिक्टा बद्दल म्हणिल्ले ते बी आयले. दोनूय प्रश्नाची उत्तरां म्हाका मेळ्ळी. ते अगदी बरोबर आसा. एक कसले कर कलेगी शिस्त जावका, त्या शिस्ता प्रकार वचका. स्कुलांत चेडवांक आतां ते रँक येवचे खातीर एक स्पेशल कोचिंग किंवा कसो आसवे तुमगेले? एक्झॅक्टली. स्पेशल कोचिंग पर्टिक्युलरली आजकालच्या दिवसांत जावं का मॅडम. म्हळ्यार रँक येवचे दृश्टीन म्हणका म्हळ्यार तुमकां एकाडेमीक सायडा बद्दल उलयता हांव. 3 वर्ष कोरोना आयलें. वय बाय कोरोना आयिल्ले तवळी चेडवांक फिजिकल क्लासीस मेळना, फेस टू फेस एज्युकेशन अवकाश नाशिल्लो. तेन्ना तांणी ऑनलायन आमी स्टार्ट केलें. मोबायल हातां मेळ्ळे चेडवांक ऑनलायन एज्युकेशन घेतलें. बट सक्सेसफूल 100% सक्सेसफूल जालें ना लायक फिजिकल एज्युकेशन क्लासीसा बरी. तेन्ना कसं केलें की म्हळ्यार ते 3 वर्ष बेजीक एज्युकेशन चेडवांक ना जालें. कंटिन्यू रेग्युलर जावन फिजिकल क्लासीस चल्ल्यार चेडूं कशी तयार जाता आशिल्लीं त्या प्रमाणान चेडूं तयार जालें ना. त्या निमित्त औंद पर्टिक्युलरली आमकां औंद चेडवांलें नॉलेज मस्त कमी आशिल्लें. जाल्यार आमी चेडवां नॉलेज कमी म्हणून आमी टिचर्सान हात बांदून घेवन बशें जायना. आमी कसं केलें की मेरी कसले एक एफर्ट्स करता म्हणून औंद आमगेलें पोर्शन कवर जावं भितर एक्स्ट्रा क्लासीस केले आमी. एक्स्ट्रा आफ्टर स्कूल अवर्स 4:45 नंतर सादारण 8, 8:30 तनका 8th, 9th, 10th ताज्या मध्य आमकां 8th बी पब्लीक परिक्षा म्हणून घेवन डिक्लेअर जालें. सो ते ओट्टू चेडवांक घेवन बसून एक्स्ट्रा क्लासीस करून आमगेले टिचर्सान म्हाका फुल्ल सपोर्ट केलो. खंयचे एक नवे प्लॅन इम्प्लिमेंट केल्यार म्हाका नेगेटीव रिपोर्ट दिनाशिल्ले. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ म्हणून ಖುಷಿನ್ ತಾಣಿ म्हाका आज तनक मगे बरबरी काम केल्लें आसा. त्या निमित्त आमकां औंद आमी ते एक्स्ट्रा क्लास करून हे पटीक आमी पळयलें म्हळ्यार स्लो लर्नर्स म्हणून उरता पळय तांणी नाची ಒಟ್ಟು चेडवां आमगेले एक्सपेक्टेशना प्रकार खंय येवन पावका एकाडेमिकली ते लेवला येवन पावल्याची. तशें न्हू हें एक रिजन आमकां औंद आमगेली स्पेशल साधना. ताजे भायर आमी औंद म्हळ्यार कायम आमगे संस्थेचे स्पेशल कसं न्हय आसा, स्पेशालिटी कसो आसा म्हळ्यार आमगेल्यांतू बरी एकाडेमीक सायड एकच इम्पॉर्टन्स दिनाची. कल्चरल स्पोर्ट्स ಒಟ್ಟು ಅಂತಂತೂ म्हळ्यार चेडवांक एक पोटेन्शियल उरता. वय हांव येता तुमगेलें आतां हें एकाडेमीक जालें, वय. कल्चरल स्पोर्ट्सा कडेन हांव येता. तर आतां तुमगेल्या स्कुलांतू एक कमी आसा मस्तींतलो स्कूल कोंकणी शिकयतले. वय. तातूंत तुमगेले एक स्कुलान कोंकणी विशय आसा. वय. आतां कोंकणी शिकच्याक चेडवांक आसक्ती कितली आसा आनी ते पालक वर्ग तांगेले घरचे लोक कोंकणी विशय घेवच्याक कितले खूश पावताची? एक्चुअली मॅडम तुमकां सांगता म्हळ्यार आमगेले प्रायमरी स्कुलांतू 6th, 7th कोंकणी आमी 3rd लँग्वेज म्हणून इम्प्लिमेंट केलें. कळ्ळें? आमी एक बरे उद्देशान कोंकणी एज्युकेशन, कोंकणी आमगेली भाशा, आमी कोंकणीक चड इम्पॉर्टन्स दिवका म्हणल्या उद्देशान कळ्ळें. आनी कोंकणी उलयतले चेडूं मस्त येता आमगेल्या स्कुलांतू. त्या उद्देशान कोंकणी 3rd लँग्वेज म्हणून आमी स्टार्ट केलें. त्या टायमार आमकां कसं जालें की मेरी खरें कोणी कोंकणी शिक कितें चेडूं येते नाची. ती पेरंट्स चेडवांक रेडी करते नाची म्हळ्यार परमिशन दिनाची. आमकां बारीक कश्ट जालें. आमी जाल्ली तितलें तांकां एनकरेज केलें घेया म्हणून. जालें कितें तांकां इंट्रस्ट येवो म्हणून कोंकणी लँग्वेजारी जाय तितले कॉम्पिटिशन्स पद बरोवचकी, भाशण म्हणचकी, नावें आनी कसकी कॉम्पिटिशन, जनरल नॉलेज क्वेश्चन्स की अशें कसकी कॉम्पिटिशन्स करून तांकां प्रायजीस दिवन एनकरेज केलें. जालें कितें आत्तां आमकां प्रॉब्लेम संख्ये कमी, कोंकणी शिकतर चेडवां संख्ये कमी. त्या निमित्त कसं जालें की म्हळ्यार आमी हुगूर हें सोडचें ना. अशें केल्यार चेडवां निग्लेक्ट करता म्हणून पेरंट्स मिटींग दवरलें. पेरंट्साक कन्विन्स केलें. जाल्यार पेरंट्सा कडच्यान आयिल्लो रिप्लाय कसो न्हय कोंकणी तुमी शीक म्हणटाची.
जाल्यार मुखार कोंकणी खंय आसा म्हणटाची कितलेय कोंकणीचे एडवांटेजीस मस्त आसा. इवन कोंकणी शिकल्यार PhD करीत आनी कसलीय साधन खंयची साधन करचें कोंकणी लँग्वेज आमकां ऑब्स्टेकल न्हय, ताज्यान कसलें तोंदर ना. जाल्यार कितें आनी अंडरस्टँड करून घेवचें आमगेलें चेडूं कोंकणी किना पयलीं हिंदी लायक करताची. हिंदी म्हळ्यार तुमकां समज हिंदी राष्ट्रभाषा जाय जाल्यार कोंकणी बी मातृभाषा. हिंदी टीव्हीन तूं मोबायलान तूं जायच तशी तांकां हिंदी हें आसा, हिंदी बरें उलयताची आनी हिंदी इंट्रस्ट चड विना कोंकणी येनाची. जाल्यार कितें आमगेले संस्थेन आमी सोडिल्लें ना, इयर आफ्टर इयर आमी कोंकणी कंटिन्यू कर का म्हणून आमगेले प्रायमरी लेवलान तूं 6th-7th तूं कोंकणी अजुनूय चालू आसा. अंदू एक 20 चेडूं 7th तूं हिंदी शिकते आसा. आता हे तुमगेले कार्यावळी पळयल्यार तुमकां वेळ मेळचो दिसना जाल्यार प्रत्येक मनशाक एक तागेले हॉबीज म्हणून उरता. तर तुमगेले हे शिकोवचे भायर कसले हॉबीज आसाची? हॉबीज म्हळ्यार हांव केन्ना घरा कडेन उरतकी त्या टायमार रांदपाक कोण्याक बसूंक घेनो, नवी नवी रेसिपी पळोवन घेनो, रांदप करून घेवन एन्जॉय करचें. ना जाल्यार बाकी फ्री आसल्यार म्युजीक म्हळ्यार ओल्ड सॉंग्स भजन हें ताका कॉन्सन्ट्रेट करता. ना जाल्यार बरें लोकांले स्पीच आयकुचें, खंय तरी पुस्तक वाचचें. हे बिझी शेड्युलान तूं हॉबीसा कॉन्सन्ट्रेट करचें बेगीन कश्ट, जाल्यार कितें तांतां तूं सायमल्टेनियसली करता थोडें. आतां कोरोना आयले तेन्ना न्हू शिक्षण राबचेना म्हणून ऑनलायन क्लास सुरू जाले. प्रत्येक चेडवाल हातान मोबायल आयलो. ते मोबायला निमतान ताचे कसले आतां दुश्परिणाम तुमकां दिसून येता? 100% मॅडम, तुम्ही रेलेवंट क्वेश्चन्स विचारले म्हाका. ते 3 वर्ष आमी ऑनलायन एज्युकेशन कितें केलें की पर्टिक्युलरली आमगे स्कुला बद्दल हांव सांगू का तुमच्या टायमार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ऑनलायन एज्युकेशन दिवचें, नावे चेडूं आयसोलेशना उरताची, शिक्षणान वंचीत जावन वचना तांणी म्हूण न्हू आमकां एक न्यूज मेळ्ळें. सो आमगेले मॅनेजमेंटान विचार कसो केलो की मागीर कशी पुणे ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट करचें. आमगेले आशिल्ली रिसोर्स तुजी आमी कशी चेडवांक इम्प्रेसिव्ह जावन शिक्षण ऑनलायन शिक्षण दिवीत म्हणून विचार केलो. तशीची बशिलकण म्हळ्यार वर्च्युअल फिजिकल मिटींग करचें जायना आमकां. वर्च्युअल मिटींग करून 2 टिचर्सांकाची आमी कन्विन्स केलें. आनी तुमकां तें बी सांगता आमगेले स्टाफ बी इवन कंप्युटर सायन्स की टॅक्नॉलॉजी विशयान तूं अगदी निपुण जाल्ली स्टाफ बी आसा आमगेले संस्थेन. तूं त्या निमित्त आमकां कसलें प्रॉब्लेम येयना. अगदी छंद जावन टायम टेबल एवरीडे आमी टायम टेबल करता आशिल्लें. आनी वरान तूं 2-3 दीस लेट आफ्टर स्कूल अवर्स म्हणल्यार बरी त्या टायमार आमी टिचर्सां मिटींग करून डे बाय डे अगदी छंद करून ऑनलायन एज्युकेशन केलें आमी. आमगेलें समाधान आमी केलें. ताजे भायर आमकां मस्त थंयच्यान आमकां रिपोर्ट बी आयलो, पॉझिटीव रिपोर्ट. कितलो चंद करून केलें म्हळ्यार फिजिकल क्लासीस चलताले कशें टायम टेबल करता पळय तशी करता आशिल्लें. आनी ते टिचर्सान शिकोवपाक आमी हांव लॉगीन जावन घेवन ऑब्जर्व करता आशिल्लें. तशें भारी सक्सेसफूल जावन आमगेले ऑनलायन क्लास चल्ली. ते जालें. ताजे नंतर आमी लेखले की म्हळ्यार वय आमकां समाधान आसा आमगेलें ऑनलायन एज्युकेशना निमित्त म्हूण. केन्ना फिजिकल क्लासीस जाल्ले की आमकां रियल फॅक्ट कसो न्हय म्हूण कळलें. कसो की म्हळ्यार ऑनलायन एज्युकेशन आमी दिलें, टिचर्सान पापा सम काम केलें. जाल्यार हे चेडूं लॉगीन जाता आशिल्लें, तांकां कंप्लीट इनवॉल्व जायनाशिल्लें. एक जाल्ले भितर कोरोना पिरियड जावन भितर फिजिकल क्लासीस सुरू जाली की तेन्ना आमकां सुरू जालें दीसभर मोबायलू. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಗರ್ ವಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತರ ಮೊಬೈಲು आणि ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಕೇಳು ಆನ್ಲೈನ್ गेम्स ह्या ಒಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ आमकां कडेन कळना आयलो. जाल्यार आमी कसो न्ही करचें स्लोली चेडूं म्हाका तांगेलें कॉन्सन्ट्रेशन ह्या वटेन डायवर्ट करूं कपणें आतां बी आसा मॅडम जाय तितलो आसा. जाल्यार कसो न्ही करचें जेन्ना समाजान ते सर्वांक आयिल्ले प्रॉब्लेम आसा. सो देखूनच स्लोली आतां पळय आमी फिजिकल क्लासीस रेग्युलर चलता पळय त्या निमित्त चेडूं आनी परत पयली सिस्टमाकाची अटॅच जाल्याची काही तोंदरे दिसना. आतां तुमगेले शिक्षण क्षेत्रांत एक प्रदीर्घ अनुभव आसा. तर म्हगेले गाशी 15 वर्सां म्हाका चेडूं कशें आशिल्लें आनी आतां चेडूं कशी आसाची अशी तुमगेलें एक ऑब्जर्वेशन हें बी समजता क्वेश्चन. आमी 1993 टू ताजे नंतर एक 10-15 वर्सां वेळार ऑब्जर्व केल्यार चेडूं अगदी ओबिडियंट, अगदी सिन्सियर
आनी पेरंट्स जालें की अशें की म्हळ्यार एक दिवस बी कंप्लेंट स्कुलान येनाशिल्लो टिचरान खंय तरी एक पेट्ट घाल की जोर केल की ना सरी उंटು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಶಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಜಲ ಹೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೇ उरता चिची जनरेशन गॅप म्हणता का कळमे कसं करचे आहे ना सोसायटीन तू असल चेंजेस आम्ही पळोवचेची कळमे आत्ताचे ट्रेंड कसं की म्हळ्यार बेगीन चेडवां जोर केले री चेडवां बी इन्सर्ट जाता पेरंटां बी हर्ट जाता कळमे आनी टिचर्सांक बी कसं परिस्थिती की म्हळ्यार चेडवां जोर केलें नाल्यार आतां चेडवां आयकतालीं न्हय म्हळ्यार ती चेडूं मस्त स्मार्ट आसाची जाल्यार तांगेले ते स्मार्टनेस खंय दाखोवका की थंय दाखयनाची कळमे तशान विपरीत आमकां म्हळ्यार नवे 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट जाताची जाल्यार थोडे वेळार आमगेले पेरंट्स बी अंडरस्टँड करून घेताची टिचर्स बी एडजस्ट जावन बरे रितीन शिक्षण दिते आसाची आतां तुमगेले स्कुलाक हे शैक्षणीक एकने एन्युअल डे म्हणा किंवा खंयचो सांस्कृतीक कार्यक्रम बरे रितीन आयोजन केल्लो उरता तर तांचो तुमगेले इन्वॉल्वमेंट कसा नासपा हांवें एन्युअल डेचे विशय सांगता म्हळ्यार आतां तुमकां एक हांव मदीं सांगिल्लें वर्ड आमगेले अकाडमी आसा आमगेले संस्थेन जानकी प्रभू प्रतिभा चैतन्य केंद्र ते एक्चुअली स्टार्ट केले उद्देश कसो की म्हळ्यार चेडवांक बरी एकाडेमीक सायडान एज्युकेशन दिलें री ऑलरावंड डेवलपमेंट जायना कळ्ळें ते निमित्त तांकां थोडे चेडवां आसले तांगेली एक पोटेन्शियल उरता डान्सांत मस्त चंद करताची संगीतांत मुखार उरताची आर्ट उरता क्राफ्ट उरता नवे यक्षगान उरता हे ಒಟ್ಟು प्रती एक चेडवान पोटेन्शियल कसं न्हय ताका देवान कसं टॅलंट दिल्या तें डेवलप करता म्हणल्या उद्देशान आमगेले कोंकणी एज्युकेशनाचे सेक्रेटरी सर मुरलीधर प्रभू तांगेले आवयल नांवान आमी ते जानकी प्रभू प्रतिभा चैतन्य केंद्र केल्या आनी एवरी इयर आमी ते आमगेले एकाडेमीक सायडा बरोबर तें बी चलता चेडवांक ಒಟ್ಟು फिल्डान सॅटर्डे आनी संडे हॉलिडेजांत तांकां तें कोचिंग तें तांगेले कसो टॅलंट आसा आमी एन्युअल डेन दाखयताची म्हळ्यार तांकां अवकाश दिताची ताजे भायर आमगेले टिचर्स एफिशियंट टिचर्स आसाची प्रती एक हातूंची ड्रॉइंगांत बी एक्सपर्ट आसाची ड्रॉइंग क्राफ्ट भरतनाट्य आनी संगीत कळ्ळें प्रती एक सायडान विशयांत आमगेले टीचर बी आसाची सो तांणी ಒಟ್ಟು लोक मेळ्ळो आमी एक इयर आफ्टर इयर आमगेले एन्युअल डे करताचे आमी एवरी इयर करनाची अगदी छंद रितीन 2 ते 3 दिवस आमी आमगेले एन्युअल डे करताची भारी लोकांले बरे रिपोर्ट बी येयले आसा ताजे बद्दल तुमगेले एक मुख्याध्यापिका जाल्ले ते तेन्ना तितले ते अवधीन तुमकां एक अभिमान जावचो तशें एक खंयचो क्षण आयला हांवें अभिमान जेवची क्षण म्हळ्यार तुमकां सांगता म्हळ्यार हे पटीकची आमी पयली जुलय ऑगस्टांत आमगेले ते ह्या वर्सा 4 चेडूं आउट ऑफ आउट घेतले आमगेले स्टेट लेवल 4 चेडूं फर्स्ट रँक आनी 35 चेडवां टॉप 10 रँक्स आयले आमगेले कळ्ळें इयर आफ्टर इयर आमगेले रँक्सा लिस्ट व्हड जाता गेले हे बद्दल एक अंकोलाचे रिटायर्ड टिचर ताणें एक दीस म्हाका कॉल केलें ताणें कसं केलें की म्हळ्यार हे फर्स्ट 4 चेडूं कोण येयले स्टेटाक तांकां ऑनर करता म्हणून प्रायज दवरलें ताका तें ताणें दुसरें एक मनशां आसा तागे स्टुडंटा सांगिल्लें ताका अवकाश मेळना म्हणून आमगे स्कुलांत ताणें एक दीस कसके फंक्शना वेळार तें धाड दिलें तें धाड दिलें थोडे ताणें म्हगेलें उलोवंक अशें म्हाका फोन केलो म्हाका फोन करून घेवन अशें म्हणाल की म्हळ्यार रे ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು तो बी एक टिचर रिटायर्ड टिचर कळ्ळें आनी अशें उलयलें की म्हळ्यार तो म्हाका हांव ते दीस ताणें म्हाका कंटिन्युअस ट्राय करता आशिल्लो तो फोनवरी बट हांव क्लास आशिल्लें 3 पिरियड क्लास आशिल्लीं तेन्ना पिरियड जाले नंतर आयली म्हाका नंबर दिलें क्लर्कान हांव फोन केलो ಫೋನ್ ಕರ್ಬಿತ್ತರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ತಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಹೀ ಸಮೌಟ್ 85 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ಡ್ इतलं तगेले ताळे अंतू कॉन्फिडन्स की म्हळ्यार म्हाका कसं दिसलें की म्हगेले बाप्पा म्हगेले इधरा रब्बून म्हाका एक आशिर्वाद करता अशें दिसलें इमोशनल मोमेंट ते म्हगे लायफांतू हांव केन्ना अशें टू एक्सपेक्ट केन्ना जनरली हांव म्हाका कितले की ऑनर करताची कसं करताची ताका हांव कसले इम्पॉर्टन्स दिना म्हळ्यार म्हगेली ड्युटी कसो आसा हांव करते आसा आजी तनका थंय म्हाका नेगेटीव बी येता पॉझिटीव बी येता हांव कसो विचार केला की म्हगेलें एम्बिशन कसं न्ही अल्टिमेट म्हगेले गुरी कसली ताका मात्र इम्पॉर्टन्स दिवपाक व्हरतो पॉझिटीव रिपोर्ट येवो नेगेटीव रिपोर्ट येवो ताका हांव लक्ष दिवचें ना
टील मागील रिटायरमेंट हांव ते म्हगेलें एम्बिशन अचीव करता म्हणल्यार उद्देशान हांव मस्त कसं हें करून घेना खंयच्या रिती रिपोर्ट युजल जावन वता जाल्यार त्या मनशान म्हाका ते दीस उलयलें कशें की म्हळ्यार तूं खरें हें तुगेलें अचिवमेंट बरें ग्रेट अचिवमेंट हें आनी आपणें खुशी जाता आपूण एक दीस तुमगे स्कुला येता आनी तुका पळोवंक हांव अजीन पळयलें ना तुका कळ्ळें तूं कशी करता हें आपूण बी एक टिचरू आपणे आतां दिसता इट इज नॉट इजी टास्क जाल्यार तूं केलें तुगेलें विचार हांवें शेअर करून घेवका आनी म्हाका अशी आशिर्वाद केला की म्हळ्यार म्हगेलो बाप्पा जाल्यार म्हाका कशी आशिर्वाद करता आशिल्लो बाप्पा आमकां सान वयर गेल्लो ते दिवस म्हाका मागीर बाप्पा मागीर येद्रा राबून मागीर माथ्यार हात दवर म्हाका आशिर्वाद केलो ते एक अनफॉर्गेटेबल मोमेंट म्हगे लायफ आनंद तितलेंची तें जाल्यार बाकी ओटो कसं नायची हांव ते तितलें सिरियस घेतिल्लें ना नाही तुम्ही सांगचे नाही म्हाका बी हांव कुमटेची उरच्या देखून कुमटा भायले कुमटा आशिल्लो काकूच उरता कुमटा भायले लोक म्हाका विचारते अगो त्या स्कुला इतलो रँक येता कसो मॅजीक म्हण हे मॅजीक नाही हे एफर्ट्स हे म्हाका गुत आसा आज तुमगे निमतान अशें क्लियर कळ्ळें तर तुमगेले चेडूवाल तुमकां अनेक अनुभव आयल्याचे आतां हो तुमी एक दोन सांगलेची पण ताका तो अशी कसले विसर्च जायनात आशिल्ले हे नाका आशिल्ले असले कसले अनुभव आसावे येताच मॅडम सहज शिक्षण क्षेत्र म्हळ्यार पर्टिक्युलरली तुमकां हेडमास्टर सिटा बद्दल सांगू का हांगा हेडमास्टर सीट अशूर्त की मेरी तांतू हायस्कूल हेडमास्टर प्रायमरी चेडू सन्न उरताची तांकां कंप्लेंट हें उठकणा मोग केलें फूर जाता खुशी जावन वताची बट हायस्कूल असलें सांगिल्लें न्ही तुमकां ती चेडू अर्दमर्द स्टेजार उरताची तांकां वय टिनेज जोर केलो म्हळ्यार प्रीत केल्यार अनेक नमुने अशें जाता जाल्यार थोडे चेडू खरें कोण की मागीर स्लो लर्नर्स उरता न्ही मॅडम तांणी शाल शीक केल्यार पापा आमगेले गी जाय तितलो जोर करून घेताची ओटू करून घेता जाल्यार तांणी मात्र न्ही शिक्षण जावन वता न्ही मुखार व्हड जाता न्ही आमकां मस्त रेस्पेक्ट दिताची हे रँक होल्डर्स आनी सायलेंट उरून शिकिल्ली चेडू वाकी ना म्हळ्यार हाजेर तूं रँक होल्डर्स रेस्पेक्ट करनाची म्हणो बट ही चेडू आसा न्ही हे कॅटेगरीची अगदी इतलो रिस्पेक्ट दिता की म्हळ्यार आमकां न्ही जिवनांत कसलीय नाका ही असल दोन आमगेले विद्यार्थी उरले रे आमगेले वृत्ती जिवनांत आमी केल्लेले कसो एफर्ट्स की सॅक्रिफायस की डेडिकेशन की ताका सार्थक जालें न्ही म्हूण दिसता मस्त पटी येवन एक पटी आमी शाले उरकल्यार येताची गुंप करून घेवन येताची आनी म्हणटाची मॅडम हे ಗೆದ್ರಿ ಏನು म्हणटाची ಕಡೆರಿ हांव बस म्हळ्यार ಇಲ್ಲ ಮಿಗೆ ಸಿಟಾ ಇದ್ರೆ ಬಸ್ म्हळ्यार ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೈ ಒಟ್ಟು ಜನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಂಡ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಸಿಟ್ಟುಂಟ ನಾನು ಜೋರು ಮಾಡೋದು ಹೊಡೆದದ್ದು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು SSLC ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ म्हणून एक मनी रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मेळटा नाही मनुष्य अनुभवानं शिकता आता आमकां जालें तर की पयले शाळेंत आसतना टिचरान सविले आता एक दिवस स्ट्रिक्ट टीचर रजेर उरले आमी खुश चला हे बरें जालें आज रोज आज सोन घेवचें ना म्हणून पण आतां ते आमी व्हड जायना पळय आमगे चेडू शाळे वचना पळय दिसता ते सम आशिल्ले आमगेले विचार तेन्ना समान आशिल्लो अशें दिसता ते देखून ती चेडवांक बी रियलायज जाता आणि म्हणून तुमकां मेळच्या येतो उरतली तर तुम्ही मस्त इतलो अचिवमेंट केला तुमगे शाळेन तर ते तुमकां अनेक कणी सन्मान केले तांचे हांगा फोटोज दाखयतले ते खंयच्या संदर्भात हे तुमी सांगा आमकां एवरी इयर आमगे स्कुलान तूं SSLC रिजल्ट जाल तशीची आमगेन मॅनेजमेंटान एक ट्रेडिशन करून घेतलें की म्हळ्यार SSLC रँक होल्डर्स आनी टॉप स्कोरर्सांक कोट्टू फेलिसिटेशन प्रोग्राम पुरस्कार करचे दवरून घेतला त्या टायमार तांणी कसं करता आमगेले 4 विंग्स आसा न्ही नर्सरी प्रायमरी हायस्कूल अँड कॉलेज हे 4 विंग्साचे हेडमास्टर्सांक ऑनर करताची बाकी टिचर्सांक हें दिता फेलिसिटेशन करताची त्या टायमार एवरी इयर आफ्टर इयर एक फोटो आसता तो कळ्ळें हॉबी स्कुलान तूं केल्लो फेलिसिटेशना वेळार हे बी आमी 4 विंग्साचे हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन आमी नर्सरी प्रायमरी हायस्कूल कॉलेज कडेरी हें बी तशीची हें एक 5 वर्सां फाटी केल्लें आमकां
आमगेले तेन्ना डी.एड. कॉलेज आशिल्लें. हां, ते डी.एड. कॉलेजा प्रिंसिपल तांणी आनी आमगेले कॉलेजाचे PU कॉलेजा प्रिंसिपल सेकंड, तदनंतर हांव, तदनंतर प्रायमरी हेडमिस्ट्रेस, तदनंतर नर्सरी हेडमिस्ट्रेस, अशी 5 विंग्साचे आमगेले हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. हें पयर सद्या कुमटांतू कन्नड संघ म्हूण आसा, तांणी सिरिनेले राज्योत्सव प्रशस्ती दिवचे बद्दल 67 लोकांक म्हळ्यार विंगड क्षेत्रांतले साधकांक तांणी ऑनर केल्लें. हांव ते दिवस गेलें ना, म्हाका स्कुलांत अर्जंट वर्क आशिल्लें. सो तांणी उगिरा बिल्लांची दरा बेंद्रेले जन्मदिनोत्सव म्हूण करून आमगे स्कुला येवन तांणी म्हाका त्या टायमार ऑनर करून ती प्रशस्ती दिली, सिरिनेले राज्योत्सव प्रशस्ती दिल्ली. तो फोटो हे तुमगेले फोटो जाले अचिवमेंटाचे. आणि तुमकां तुमगेले शाळे बद्दल कसं सांगचें हय. आनी सांगचें म्हळ्यार कांय ना, मुखावेल दिवसान तूं आतां 30 वर्ष जालें, 93 to 23, 31 स्टार्ट जाता आतां कळ्ळें. जून आयल्यार 31ನೇ ವರ್ಷ. मुखावेल दिवसान तूं हो संस्थो कशें म्हळ्यार तागेले ताजे ब्रँचेस चड जाताय वचका. तें संस्थ प्रारंभ करतले हांव तुमकां सांगिल्लें, एक सान चेडूं जन्म आये भितर तें पळयलें हांवें फस्ट डे. एक्चुली जून 1, 1993 स्टार्ट जाल्लें. हांव थंय जॉयन जाल्ली May 16, 1993. ते वेळार कोणू आयिल्लें नाशिल्लें. हांव आनी सुनीता केणी म्हणून 2 टिचरांक तांणी फस्ट एडमिशन येताची पेरंट्स म्हूण आमकां आपयलें. तदनंतर 15 दिवसां नंतर स्कूल एज युजल स्टार्ट जालें. तें बिगिनिंगान तूं ताका एक स्ವಂತ कट्टड बी नाशिल्लें. हय, पंडीत हॉस्टेलाचे थंय आमी भाड्याक घेवन गेलो, 2 वर्स केलें. 95-96 आमगेले ओन बिल्डिंगाक आमी शिफ्ट जाले. ते प्रती हंतू एक चेडूं कशें व्हड जाते आवय पण ते चेडवान ಒಟ್ಟು डेवलपमेंट्स पळयता आनी खुश तशें हांव पळयल्या. आमगेले मॅनेजमेंटालें डेडिकेशन सांगचें न्हय. दीस रात्री स्कुला खातीर तांणी एक पयसो बी एक्सपेक्ट करनाशी स्वार्थ रहित जावन आमगेले इधर तांणी काम करता. शी ಒಟ್ಟು ಏಜ್ಡ್ आमगेले प्रेसिडेंट आतां 85 years एज कळ्ळें. आमगेले सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी, बाकी ट्रस्टीज ಒಟ್ಟು तांणी बिजनसमॅन फुल्ल बिजी शेड्यूल तांगेलें. अस्सल बिजी शेड्यूलांत बी तांणी आफ्टर तांगेले वर्किंग अवर्स स्कुला येवन रात्री लेट नायट तनका बसून ते मिटींग करून ते स्कुलाक डेवलपमेंट केलेली आसा कळ्ळें. इतलें तनका ताजे बरोबर आमी थंयचे एक एम्प्लॉई जावन काम केलें आसा. सो ते कसं की एक क्लोज अटॅचमेंट ते आवय आनी चेडूं कशें पळय तशें मॅनेज आमगेले काही ना तांतू कॉन्ट्रिब्युशन फुल्ल 99% मॅनेजमेंट जाली किरीची एक सान चेडूं कशी व्हड जावन मुखार ते जोडच्या लागता ते दपरे पळोवन सरी हांव ते एन्जॉय केल्लें आसा. सो मुखावेल दिवसांतू आमगेली संस्था कशी विश्व कोंकणीची नांवां विश्वव्यापी जाल्या पळय तशी ताजी कीर्ती विश्वव्यापी जावका आनी ಒಟ್ಟು विश्वस्तान अशीच बरे रितीन आरोग्यवंत आयुश्यवंत जावन तो संस्था चलोवका म्हणून देवाले मागणी करता. तशीची आयच्या दिवसान हांव हांगा येवच्याक कारण म्हळ्यार म्हगेले सुमा प्रभू म्हूण येयलें हांव. सुमा प्रभू म्हळ्यार एक ऑर्डिनरी होम मेकर जाता आशिल्ली. ही शाळा न्हय जालें हो अवकाश मेळना जाल्यार जाल्यार हे शाळे निमित्त म्हाका हाजी एक आयडेंटिटी दिल्या. ताजे खातीर ते कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टाक जन्मभर हांव चिरऋणी जाता. ताजे भायर तुमकां तुमी म्हाका हाजी म्हगेलें कसं की एक अचिवमेंट म्हूण तुमकां दिसली कितके म्हाका दिसना ऑर्डिनरी हें म्हगेलें. आनी तुमी म्हाका हांगा आपोवन विश्व कोंकणी आपोवन हे अवकाश दिले तरी तुमकां बी हांव नमस्कार सांगता. आनी विश्व कोंकणी केंद्राच्यान म्हाका हाजे हांगा आपोवन हांगा बसके केले निमित्त हे संदर्शनाक अवकाश केले निमित्त तांकां बी धन्यवाद सांगता. तुमगेले काही ना म्हणटा तेची तांतू तुमगे होडपण दिसून येता. त्या खातीर हांव बी तुमकां एक चूज करच्या कारणाचे म्हाका बी आमगेले कुमटे गांवचे एक शाळा इतलें बरें करता आसा ते 4 लोकां वरका पावका हे उद्देशानूच हांव तुमकां चूज केलें. नाजाल्यार मस्त इतले स्कुलाक प्रत्येक स्कुलाक मुख्याध्यापिका उरताची. सो तुमी ते बरे आमकां अनुभवाचे बोल सांगल्याची त्या खातीर तुमकां अनेक धन्यवाद. आनी आमगेले सर्व वीक्षकांक अनेक धन्यवाद.